नमस्कार. दंपारच्या खबरात अविनाश जोशीचो येवकार खबरो विस्तारात. अधिवेशनात विरोधकांच्या प्रश्नांचो उटंगार. प्रश्नकाल शून्यकाळ धरून अर्थसंकल्पावयले चर्चे मेरेन सरकाराक एक्सपोज करपाची स्ट्रॅटर्जी. विरोधी पक्ष फुडारी युरी म्हणटा फाटल्या अधिवेशनात सांगिल्ली कामां आजून जावंक ना. वेंझी म्हणटा कायदो सुवेवस्था गेली. आरजीचो विरेश म्हणटा गोंयकारांच्यो जमिनी गेल्यो. विजयाचे थाराव आनी लक्षवेधी. All the opposition members we have met, we have filed our questions, and you will see all जे सगळे मिनिस्टर आहेत प्रत्येक खात्यांनी जे करप्शन चलता, जे अश्युरन्सीस आमकां गेले ते विधानसभान दिल्ल्यो त्यो फुलफील जाले नाही. वी हॅड सेड दॅट इन्क्वायरी जावपाक जाय. लँडस्लायड जावन इतल्यो वॉल केन्नाच म्हाका दिसता इतले लँडस्लायड जावंक नाशिल्ले. गोवा मायल्स आनी आमचे ट्रेडिशनल गोंयकारां मदें जे आज आमचे ट्रेडिशनल गोवन्स आर डिस्प्लेस्ड. रोड एक्सिडंट प्रत्येक दिसाक एक एक्सिडंट जाता. आयची जोरी तरी जे बजेट चोयल जाल्यार आनी प्रिवियस 2-3 वर्सांची बजेट चोयल जाल्यार जे भाशेन आम बजेटाचेर जे पयशे मोडटाय, जे भाशेन आमगे गोंयचे इश्यूज हँडल जाताय, ते भाशेन आमगेलो जो SDGचो जो इंडेक्स आहा तो म्हाका न्ही दिसना की कितें बरें जावपा अशें कांय प्रयत्न ना. लॉ अँड ऑर्डर सिट्युएशन जरी तरी हँडल सारकें जायना जाल्यार होम मिनिस्ट्री इज डायरेक्टली affected to this and they are supposed to be responsible for this. Various कुमदादी issue, agriculture related issue, PWD sewage related issue. सो हांकां एक्सपोज करपाचो हो ह्या विधानसभेन आमी पूर्ण प्रयत्न करतले आनी हे फावट आमी आमचो जो मेजर हे आसा, मेजर कायदो म्हणजे तो म्हणजे द गोवा लँड प्रोटेक्शन अँड कन्जर्वेशन बील घातलेलें आसा. आनी ह्या बिलाच्या थ्रू जे गोंयचो जागो आसा तो कसो साल्वार करपाक शकता आनी गोंयचो जागो कशें आमी प्रोटेक्ट करपाक शकता. तुम्ही पळयत आसतलो रेंट बिनाचे केसीस जाता, कश्यो भायले येवन आमचे जागे खाता. 54 स्टार्ट एलिक्यूज घाल्या, 450 अनस्टार्ट एलिक्यूज घाल्या, टोटलिंग टू 504 एलिक्यूज. म्हणजे अशें प्लॅन आहा की हांव 18 0 आवर मेन्शन्स करतलो, 18 कॉलिंग एटेन्शनां मूव करतलो, 3 प्रायवेट मेंबर रिजोल्युशनां करतलो, जातून एक आहा तें स्टेटस ऑफ फुटबॉल इन गोवा आनी अ लॉ टू प्रोटेक्ट द रायट्स ऑफ गोवन एम्प्लॉईज इन प्रायवेट सेक्टर. मुख्यमंत्री म्हणटा विरोधक कितल्याय तयारी करूं नये, सरकारूय सगळ्या प्रश्नांची उत्तरां दिवपाक तयार आसा. असेंब्ली सेशन हे 100% प्रिपेरेशन करूनच आमी वता. हांव आसत, माझे मिनिस्टर्स आसत, ताज्या खातीर ऑलरेडी म्हणजे असेंब्लीची तयारी जाल्या. फाल्यांच्यान असेंब्ली सुरवात जातली. ऑपोजिशनाचें काम आसा सगळे विशय उठोवप, आमचें काम आसा तांकां आन्सर दिवप. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आज कुंकळ्या चिफ्टन्स हुतात्मा दीस पाळ्ळो. ह्या दिसा पोर्तुगीजा आड बंडान वांटो घेवन हुतात्म्या जाल्ल्या 16 वीरांक राजकीय फुडाऱ्यांनी आर्गां ओंपली. कुंकळेचे स्मारकाचे नविनीकरण करूंक सरकार फेल म्हूण विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलमेंव उलयलो. ताणें प्रश्न विधानसभेत काडलो. मुख्यमंत्र्याचे नविनीकरणाचे उत्तर. सभापती महाशय, आज 15 जुलै 1583 ह्या दिसा पोर्तुगीज शासनान चलयल्ल्या धर्मशाळा विरुद्ध कुंकळेच्या गांवकारांनी उठाव केल्लो. हो उठाव युरोपियन वसाहतवादी विरुद्ध आशिया खंडांतलो पयलो उठाव. म्हज्या सरकाराच्या प्रयत्नान ह्या दिसाच्या यादीस दिल्लींतल्या नॅशनल वॉर मेमोरियल हांगा मनयता. समेस्त गोंयकारांच्या वतीन कुंकळेच्या ह्या अमर हुतात्म्याक आमी विनम्र आदरांजली दिवची. ताचो कार्यक्रमूय बी कुंकळेंतल्या त्या स्मारकाचेर आयजूच घडोवन आयला, मेन्शन करपा खातीरच. स्पीकर सर, जे मुखेलमंत्री मेन्शन केला तेजेरूच आज मेन्शन केला. आज मुखेलमंत्री के सगळे फोटो दिसते थिंगा कुंकोडे, पूण चिफ्टनाले फोटो नाही. आम्ही मुखेलमंत्री कडेन एक जे सांगलां आनी तेणें उत्तर दिलेलें की ते चिफ्टन मेमोरियलाचे रेनोवेशनाचे काम तो घेतलो म्हणून. अजून ते रेनोवेशनाचे काम सांगला मागोता की मुखेलमंत्रीन आमकां उतर दिचें की हे चिफ्टन रेनोवेशन जावपाक जाय. स्पीकर सर, दुसरे स्पीकर सर, चिफ्टन मेमोरियल हो पुस्तकां धाडपाचें काम म्हज्याच सरकारान केलें. तेका राज्यस्तरीय फंक्शन हे म्हज्याच सरकारान केलें. तेका राष्ट्रीय स्तराचेर फंक्शन म्हज्याच सरकारान केलें. स्पीकर सर, त्या 16 महानायकांचे ताज्या फॅमिलीच्या हस्ते फेलिसिटेशन अवॉर्ड दिवन पयले फावटी गेल्या 60 वर्सांक
म्हज्याच सरकारान केलें माननीय मुखेलमंत्रीन आमकां उत्तर दिवचें की बिकॉज ही मेन्शन्ड इट स्पीकर सर आमी ऑलरेडी सुरवात केला प्रोसेस करपा खातीर तुगे PWD इंजिनियरा सांग ते सगळे पेपर तांकां दिले हे रेनोवेशन ह्या वर्सा भितर कर करता स्पीकर सर. राज्यात पावसाचो रेड अलर्ट आसा. घोग्यांनी पावस आनी वाऱ्याक लागून झाडां पडपाच्यो घडणुको हे फाटभुंयेर लोकांनी जतनाय घेवची. दुर्घटना घडल्यार नियंत्रण कक्षाक कळोवची. आपत्ती वेवस्थापन बरें काम करता, मात लोकांनी खंय जतनाय घेवची. हांव पुराय गोंयच्या जनतेक आव्हान करपाक सोदतां. सध्या व्हडा प्रमाणात पावस पडटा, झाडां पेडाची पडझड जायत आसा, नैसर्गिक आपत्ती आसा. ह्या पार्श्वभुमीचेर हांव जनतेक आव्हान करतां, गोंय सरकारचे आपत्ती वेवस्थापन यंत्रणा पूर्णता कार्यरत आसा, तरी सगळ्यांनी जतनाय घेवप हें गरजेचें आसा. दुर्घटना घडली जाल्यार तेजो नियंत्रण कक्षाक कळोवची आनी आमी तात्काळ ताका मदतूय कार्य करता. काल बिचोलेंतूय ह्या पद्दतीची जाली. सगळे उदकाची तळी आनी धबधबे हांगासर कोणीच वयचे न्ही हें हांव स्पीकर सर मेन्शन करतां. पयलींच विधानसभेत मांडिल्ले अनुसूचित जमातीचे राजकीय आरक्षणाचो प्रस्ताव संमत जालो आसतना तो परत मांडून सभापती आड पक्षपाताचो अपमान केल्ल्यान आमदार एल्टना आड ब्रीच ऑफ प्रिव्हिलेज ताचे आड विरोधकांनी बोवाळ घातिल्ल्यान कामकाज अर्दवर तहकूब. I may be allowed to move a breach of privilege against MLA Shri Elton DeCosta. Speaker sir, there has been recent occurrences wherein Shri Elton DeCosta has made serious allegations and objectionable references against our Honorable Speaker Shri Ramesh Tavadkarji. Shri Elton has tried to move a resolution regarding political resolution for scheduled tribes in Goa, which has been already discussed and adopted by the nothing August. stops us from moving a resolution. Speaker sir, nothing stops us from moving a resolution. Speaker sir, आम्ही ऐकता, but nothing stops us from moving a resolution. Speaker sir, Honorable Speaker, हे कितें ही झाली हुकुमशाही काय कोमेसू दादागिरी कोमेसू. Speaker sir, Speaker sir, nothing stops us. No, Speaker sir, nothing stops us. ऐकून घ्या. सभापतीचो अपमान जाल्लो. अरे सभापतीचो अपमान केसो जालो. Speaker sir, how is this a breach of privilege? How is this a breach of privilege? Speaker sir, how is this a breach of privilege? Breach. Speaker sir, no, Speaker sir, किधर थे ना? Speaker sir, stops us from putting it again. Speaker sir, तुम काउंट केलं पास कोण काय केलं? Speaker sir, पास कोण काय केलं? ना गेम बसले. ना आमकां तेणी माफी मागपाक जाय. अरे Speaker sir, ना कित्याक माफी मागतले? एसटी प्रश्न गेल मग माफी मागपाचे. Speaker sir, एसटी प्रश्न गेल मग माफी मागपाचे. ना Speaker sir, अरे this is not permitted. How is this permitted? Speaker sir, because we have raised the ST issue. सभागृहाचे कामकाज अर्धवरान स्थगित करता. आता पळोवया निकतीच आयिल्ली खबर. Speaker sir, correction of the statement made in respect of the date of commencement of the payment of the concession fee in respect of Manohar International Airport. Sir, I wish to place on a record the following. That in response to certain replies to starred LAQ number 1B dated 5/2/24, starred LAQ number 5B dated 25/7/2023, unstarred LAQ number 76 dated 18/7/23, unstarred LAQ number 117 dated 8/8/23, tabled in the earlier session of this August Assembly, and during the discussion on budget on 5/2/24, pertaining to the Directorate of Civil Aviation, it has been independently stated by me that the date of commencement of the payment of the concession fees and annual premium to the government in respect of Manohar International Airport, MOPA, under concession agreement dated 8th November 2016 as 31st May 2024, which I would like to hereby correct and place on a record of this House so as to read as 7th December 2024 instead. Thank you, Speaker, sir. सनबर्न ऑर्गनायझर अंदूच्या परवान्याक सरकारा मेरेन पावलो.
ऑर्गनायझर बाबडो दर वर्सा सरकारा कडेन परवानगी मागता आनी ताका निमण्या खिणाक सरकार परवानगी दिता. मुख्यमंत्र्यान सनबर्नाक बाबडो केलो. लोक अशा खाजगी इव्हेंटांक विरोध कित्याक करतात तेच खंय कळना. परवानो दिवचो काय ना ते खंय सरकार थारायतलो. सनबर्न इज अ प्रायवेट फेस्टिवल. म्हाका दिसता अशा पद्दतीची प्रायवेट फेस्टिवल जी येता पळय न्ही ताका कित्याक ब्लेम करता आनी कित्याक लोक लिंक करता खबर ना. तांच्यांनी जर A40 सावथ गोवान डिक्लेअर केला आसत तांच्यांनी परमिशनाक ज्या जाग्यार करपाचें थंय मागलां. सरकार हेजेर विचार करतले. परमिशन सदांच तांकां बाबड्यांक परमिशनूय उसरा मेळटा मरे अशा पद्दतीन. आपत्ती वेवस्थापनाच्या हांव कंटिन्युअसली बोथ द कलेक्टरां कडेन रिव्यू घेत आसा. रेड अलर्ट डिक्लेअर केला पण लोकांनी आमी जशें म्हटलां की अननेसेसरी बेश्टे घरा भायर सरचें न्ही. ओके, आमी परत एकदां म्हणजे जरी हांव स्वता डायरेक्टली रिव्यू घेत आसा. तेजोय अजून म्हणजे हांव टायम टू टायम आमच्या WRD डिपार्टमेंटा कडेन अपडेट घेत आसा. गोंयांत नॅशनल गेम्स जाल्या उपरांत खेळा खातीर फिजिओथेरपिस्ट ट्रेनी मोठ्या प्रमाणात लागतात म्हूण लक्षात आयलें. 2036 भारतांतल्या ऑलिंपिकाक गोंय फकत एथलीटूच न्ही फिजिओ ट्रेनी तयार करतले. मुख्यमंत्री उलयला. भारतांतल्या ऑलिंपिक्साची तयारी सांखळे मुख्यमंत्र्यान फिजिओथेरपी OPDचें उक्तावण केलें. सांखळेंत जावचें आनी आज म्हणजे ताका मान्यता पुराय देशांत त्या फिजिओथेरपीक आसा. फिजिओथेरपीचे ट्रेनर सगळ्या स्पोर्ट्सांत लागता आनी नॅशनल गेम्स जाल्या उपरांत ताचो इम्पॉर्टंट आमकां कळून चुकला. येता त्या ऑलिंपिकाक म्हणजे वी आर प्लॅनिंग फॉर द ऑलिंपिक 2036. देशांत जे ऑलिंपिक 2036 जावपाच्या ताका फक्त आमी ऑलिंपिकाक स्पोर्ट्स एथलेट्स तयार करिना जाल्यार त्या ऑलिंपिकाक लागपी फिजिओथेरपिस्ट कशे आसचे, त्या ऑलिंपिकाक लागपी बाकीची मॅन पॉवर कशी आसची, ह्युमन रिसोर्स कसो आसचो हाजें वर्कींग आमी आतां पासून देशांत सुरवात केला. इन लॉंग रन तातूंतल्यान आमचे फिजिओथेरपिस्ट पार्टिसिपेट जावचे. ती फिजिओथेरपीची आयच्या घडीक गोंयांत वेगवेगळे कडेन प्रायवेट क्लिनिक्स आसात जे फिजिओथेरपीची ट्रिटमेंट ऑलरेडी घेता. वीच इज ऑल्सो म्हणजे फिजिओथेरपीची ट्रिटमेंट पिडियाट्रिक्साक खूब इम्पॉर्टन्स आसा. कांदोळे ओड्डा आयतारा सांजे बॉडी सापडली. सोंपलो तो आर्नोल्ड सुवारीस म्हूण कळटा. सुवारिसाचे घरातूच ताची बॉडी सापडली. पुलीस सुवातेर पावले. पुलिशेक खुनाचो दुबाव ते नजरेन तपास चल्ला. एक्झॅक्ट रिकॉर्डिंग दुसऱ्या कॅमेराचो रिकॉर्डिंग येयला म्हणजे हे येयला आवाज रिकॉर्डिंग जाला. बोबाड मारता पळय सायलन्स जाल्लें ना. आनी कशें कळ्ळें तो मागीर? सकाळी फुडें कळ्ळें. तो एकटोच रावतालो? तो एकलोच रावतालो. सो तेंच्यांनी फॅमिली दुसऱ्या फॅमिलीक आपयले. रातचो आवाज येयल्लो तो अजुनूय दार ओपन करून. कसो कितें गेलो तो वयर? कसो भितून गेलो? वयर दोळे काडले ना. हिंगासून दोरी बांदल्या बारीक आहा दोरी. दोरयेनसून तो जो तो देंवला कोण जाल्यार चड बारीक मनीस तो. इतलीच बारीक दोरी सारकी. We have received एक हमें कॉल मिला था regarding a dead body, so we are at the site. Forensic team has been called. They are going to pick up all the evidences. At this moment, it looks like a case of murder and robbery, but we are exploring all angles. FIR is being registered. Special teams have been formed to look for suspects. We are looking for CCTV cameras. And we are hopeful that we'll be able to work this case out soon. Thank you. सर क्या हुआ? देखिए, at this stage, my primary focus is on getting this case worked out. तो बाकी जो बातें हैं वो डिटेल में बाद में कर लेंगे. अभी मैं अपनी टीम के साथ केस को वर्कआउट करना चाह रहा हूँ. तो आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट यू टू काइंडली अलाउ पुलिस टू डू इट्स जॉब. थँक यू. सर आम्ही आज सध्या कानोळे ओड्डा हांगासर एक डेड बॉडी मेळिल्ली आसा एक घरान. पुलीस ऑन द स्पॉट पाविल्ली आसा. डेड बॉडी जावन आसा आर्नाल्डो सुवारीस हेजी. आणि पुलीस ऑन द स्पॉट पावले आनी पुलीस सुत्रा कडल्यान म्हायती मेळटा त्या प्रमाणे हो सस्पेक्टेड मर्डर जावन आसा. आनी जे घर आसा घराचे जे वयले नळे आसा नळे काडून थंय कोण तरी वयर भायल्यान भितून गेला आनी ताका मारला अशें हें कळटा. जशें कितें ह्या हेजेर आमकां सर्विसर म्हायती मेळटली आमी सोमतेच तुमच्या कडेन पावयतले. स्टुडंटा खातीर सौरव शिरोडकार.
स्मार्ट सिटीचे रायबंदरा काम केले खरे, पयल्याच पावसांत रस्त्यार फोंडकुलांनी फोंडारे. रायबंदरा ओल्ड गोवा ह्या पोन्न्या हायवेन यो वच करतल्या आनी थळाव्यांक हो रस्तो नाकाशेवट जाला. ह्या रस्त्यान ट्युरिस्टांची यो वच जाता. रायबंदरचो लोक म्हणटा रस्तो ट्युरिस्टांक बंद करात. येवकार तुमकां सगळ्यांक गोंयांत सध्या जोरदार पावस चालू आसा. आयज तर IMDन रेड अलर्ट जाहीर केलेलो आसा आनी आमी सध्या आसा ते म्हटल्यार रायबंदर पाटो एरियेन. हांगा मरे स्मार्ट सिटीचें काम जें जालां न्हू तेंचे लोक सांगता की बरें जालां म्हणून, पूण हांगा जेन्ना काम करून गेले तेन्ना हांगा जेन्नाच्यान हांगा जी रोडाची हालत जाल्या पळय ती सारकी वर्स्ट जाल्ली आसा. तशेंच हांगासर एका एकूच सोल्युशन म्हटल्यार कितें आसा की ज्यो सगळ्या लोकांक हांगासर ही वाट ओपन केल्या ती हांगा बंद करपाची. आता चालू जाल्लें आसा, काम चालू जाल्लें. स्मार्ट सिटीची कामां जाली पूण हांगासर कितें चेंजीस जाल्या स्मार्ट सिटी उपरांत? अजून कंप्लीट जावना न्ही तांचे. कंप्लीट जातकर बी जाय पूण आतां न्हू सद्या मेरेन तरी परिस्थिती पावस पडटा तांकां कामूय करूंक मेळना. आमी तांकां काय म्हणूंक शकना. मागीर पूण तांच्यांनी केलां तें बी अशें अर्दकटशें. पोरच्या पेक्षा रस्तो अंदू सारको पिड्ड्यायला. हय हय उरच्या पेक्षा अंदू चड पेट्या. तुमचे आतां रस्तो रायबंदर पळय जाल्यार खड्डे जाल्या. तुमकां कितें त्रास जायना खड्ड्यांचे? कितें पडटलें न्ही तांकां सांगलेलें पोडी घरांत बारीक बारीक. कितें सांगलेलें? पोडी पोडी आं पोडी रे खडी घाला म्हणून. डांबर घाल डांबर घाला म्हणून. पोडी घाला म्हणून घास तो सामकें. हां कितें जाता? रायबंद रोडाची सारकी दिसान दीस स्थिती आहा ती बिकट जायत आसा. ताका लागून CCP जावं स्मार्ट सिटी जावं हांच्यांनी लक्ष घालून फक्त हो रस्तो स्थानीक लोकांक येवपा खातीर हे करचो आनी जे भायल्यो गाडयो चड करून येता तांकां बंद करची अशी स्थानिकांनी मागणी केलेली आसा. स्टुडंटा खातीर रायबंदरच्यान रुपेश रावत. फोंड्या शांतीनगरात 2 फ्लॅट चोरांनी फोडले. भांगर आनी कॅश धरून 15 लाख म्हाल चोरांनी उखल्लो. घरकार मिडिया मुखार राती 12 उपरांत चोरी जाल्या म्हूण दुबाव. एक रूम खंय फाटले कांय दीस बंद आशिल्लो. ताचे दार फोडून चोरी. ते वाटेन पेडण्या आजोबाच्या देवळांत फंड पेटी फोडून 1.5 लाखाची कॅश उखल्ली. पुलीस सोदतात. फोंड्यात चोरयेच्यो घडणुको वाडल्यात. शांतीनगरात राती 2 फ्लॅट फोडून कॅश आणि भांगर धरून 15 लाखाचो मुद्देमाल चोरांनी फारायलो. रात में लगभग 12 बजे के बाद हुआ रह गया चोरी. रात में बारिश भी बहुत था तो आवाज क्या बोलते हैं इधर क्या बोलते हैं ये एरिया को शांतिनगर बोलते हैं. शांतिनगर. और रूम क्या बंद था? ये रूम बंद ही था मतलब बहुत दिन से. और लॉक मार के रखा था बाहर से रूम को. और ये अलमारी को भी लॉक था इसलिए वो टेंशन नहीं था. तो ये रूम का लॉक पहले तोड़ा. रूम का लॉक तोड़ के लॉक उधर ही बाल्टी में पड़ा है. उधर ही बाहर ही तोड़ के उड़ा है. फिर ये कबर्ड का डोर सब लॉक तोड़ के सिर्फ सोना जो था सोना निकाला है. फिर 12,000 कैश था कैश निकाला है. सोना कितना था? सोना लगभग 2 तोले के ऊपर ही था. 2.5 तोला. 2 लाख 2 लाख 2 लाख तक का था टोटल. और कैश कितना? कैश 12,000 था. तभी डोर ऐसे ढकल के देखा तो ये कबर्ड सब ओपन था इसलिए अंदर कोई नहीं आया. बाद में पुलिस को इन्फॉर्म किया. FIR रजिस्टर किया. ताणें वयता आसतना 12:30 सुमार घरान लक्ष मारून गेला तो. सगळें सारकें आशिल्लें. दार बी सगळें क्लोजूच आशिल्लें. लॉक आशिल्लें सगळें आसलें. मागीर म्हाका केन्ना कितें जालें खबर आनी इतली लायट येताली वताली. एनी आयडिया अबावट दॅट. आनी आमी कशी वयर सकयल रावता. हे घरान पळोवंक जाल्लो सद्या की व्हडलो धीर जावं म्हजी 2 भुरगीं आनी माय रावता ह्या घरान. तीन आशिल्ले. ती आतां 2 दीस जाले आउट ऑफ स्टेशन आशिल्ली. सो जस्ट आयज येवपाचें जालें म्हळ्यार ओवरनायट हे राती इन्सिडंट जाला सगळें. म्हाका असो 2-2:30 नंतर जाल्यार आमकां कांयच आयडिया ना. सो आमी आडीकडे सगळ्याक हे केलें. म्हळ्यार आमकां कांयच सेन्स मेळना कित्याक हेवटेन नाल पडटा तेवटेन नाल पडटा. सो आमी कांय आयडिया घेवना. सकाळीं म्हज्या चल्याक धाकट्या तो आजी कडल्यान मामागेरसून घरा वयर सरला. ताणें पळयलें तें दार लॉक मोडलेलें आहा तें. मजगती पेडण्या आजोबाच्या देवळात चोरी झाली. चोरांनी फंडपेटी फोडून 1.5 लाखाची कॅश फारायली. चोर CCTVत कॅप्चर झाला. रेनकोट घालून घुसलो आणि तोंडाक मास्क घालून फंडपेटीतले पयशे फारायले. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू आणि मकबूल माळगेमणी. काकोडा ITIच्या भुरग्यांनी लायटीच्या वायरीचो फॉल्ट सोदपी तंत्र सोदला. वायरीक खंयूय उजो लागल्यार वा वायर तुटल्यार लायनीक ट्रान्सफॉर्मरा कडच्यान सप्लाय आपोआप बंद जातलो.
फॉल्ट खंय आसा तो सोदून काडपाकूय शक्य जातलें. पणजे संवसारीक युवा स्किल दिसाचे कार्यावळींत प्रोजेक्टाचो डेमो. लायट गेली काय खंय फॉल्ट आसा तें सोदून काडपाक लायनमॅन भोंवतना दिश्टी पडटात. मात आतां काकोडा ITIच्या भुरग्यांनी लायटीच्या वायरींची फॉल्ट सोदून काडपी आधुनीक टॅक्नॉलॉजीचो सोद लायला. हे टॅक्नॉलॉजी वरवीं वायरींग खंय फॉल्ट आसा तें सोदून काडप खंय शक्य आसा. लायक हो आमगेलो पावर ट्रान्समिशन आतां पावसान दिसांनी खांबे पडून वायराचे पडटा, तो कट ऑफ जाता वायर, आनी कोण रस्त्यार लोक चलता तांकां शॉक येवपाक शकता. ताका लागून आमी हो डिवायस केला, प्रोटेक्टिव डिवायस. जाल्यार समज वायर सकयला पडलो जाल्यार डायरेक्ट तो कट ऑफ जाता. आमचो मेन आहा थिंगा कट ऑफ जातलो. आतां समज 2 वायर टच जाताय, शॉर्ट जाताय, आतां तें प्रिवेंट करपाक आतां समज शॉर्ट जालो डायरेक्ट कट मेन आमचो. तेश करून 3 वायर तर शॉर्ट जाले कट मेन. आतां समज 2 वायर तेकोन शॉर्ट सर्किट उज पेटवता पोलार कितें सबस्टेंस तें प्रिवेंट करपाक. आतां तुमी बेजिकली केला तातून एक म्हटल्यार जेन्ना वायर कट जावन सकयल पडटली ती खंय टच जाता तेन्ना मेन लायट कट. सो आतां जर इफ सपोज लायनीक मदीं कितें फॉल्ट जाली समजा जाल्यार ती फायंड आउट करच्या खातीर तेच्या खातीर कितें तुमी तो अभ्यास आसा. आमचे ट्रान्सफॉर्मर आसतात पोलार, ताका आमी IR सेन्सर घायन त्या पोलार एक नंबर प्रिवेंट करतले. कित्याक आमकां कळोंक हुंचे नंबर पोलाचेर कितें जालां तें लायन शॉर्ट जाल्या ते एरिया एसको. प्रुडंटा खातीर ज्ञानेश्वर वरग आनी स्वप्नील तारी. पोर्तुगीजांनी गोंयाचेर 450 वर्सां राजवट चलयली. गोंयकारांचेर सुटके झुजाऱ्यांचेर नाका ते अत्याचार केले. जेली उणे पडटा म्हूण कितलेशेच कडेन जेली बांदल्यो. अशीच एक पोर्तुगीज तेंपा वयली जेल सत्तरीत आसा. नगर गांवाची पॉस दे कॉद गोंयच्या मुक्ती संग्रामाची साक्षीदार हे वास्तूची दशा जाल्या. थळावे तिचो जिर्णोद्धार मागतात. येवकार तुमकां आमी आसा सत्तरींतल्या नगर पंचायतीच्या माळोली ज्या गांवांत, आनी तुमी म्हणजे फाटल्यान पळोवपाक शकता हांगासर एक कादय ती म्हणटा जेल म्हणटा पोर्तुगीज टायमा वयली. हांगासर आमचे गोंयचे म्हटल्यार सत्तरीचे खुबशे स्वातंत्र्य सैनिकांनी आपले खूब कश्ट घेतले. तांकां हे जेलींत हांगासर तांकां कादय तांकां सजा भोगची पडली. जे जेल आहा ती तेचें नांव आशिल्लें पॉस दो कोदा फुडें गेल्या पळय कोदा म्हणून गांव लागता. सो पॉस दो कोदा म्हणून हांगा चॅक पोस्ट तेंचो पुलिसांचो पोर्तुगीजांचो. आनी कितें जर कोणी जर केलें जाल्यार ते हांगा हाडून ह्या जेलींत ते लोकांक घालताले आनी तेंचेर अत्याचार करताले. जाणट्यांनी आमकां सांगलेलें आसा की पयलीं पोर्तुगीज हांगासर पयलींच्या लोकांक आमच्या जाणटेल्यांक टॉर्चर करताले. हांगा तांकां तेंची जेल आसा, तेंची एक हॉल आसा, तेंचे फाटल्यान हे पळय क्वॉर्टर्स आसा पोर्तुगीजाचे, ते क्वॉर्टर्सान रावताले. हे आमकां जेन्ना जाणट्यां कडेन आमी विचारलें तेन्ना आमकां कळ्ळें. पूण नाजाल्यार आमी अशेंच बेश्टेच पोर्तुगीज टायमाची बिल्डिंगूच म्हण हें करतले. पूण जो पर्यंत तेतून आमी ह्या बिल्डिंगेच्या हितून डीप वचना पोर्तुगीज टायमाच्यो तो पर्यंत कितें कळचें ना. सो ती हिस्ट्री जर सगळ्यांच्या मुखार येवंक जाय, नाजाल्यार आमच्या फाटल्यान भुरगे आहा तांकां कळोंक जाय, तेंचे कडेन उरोंक जाय ती, जाल्यार ही बिल्डिंगांची रिपेरींग नाजाल्यार कितें तरी करपाची गरज आसा. सो ही हिस्ट्री आहा ती भुरग्यां पर्यंत पावपाची गरज आशिल्ली. सो सुभाष फर्नांडीस गेले फावटी तेणी सांगलेलें की हे रिस्टोरेशन करतले, बट अजुनूय कोण कितें हालचाल जाली दिश्टी पडना. सो हे रिस्टोर करून आतांची युवा पिढी दाखोवपाची गरज आहा की त्या लोकांक कितले अत्याचार केल्ले हे आतांच्या पिढीक दाखोवपाची गरज आहा. ताका लागून सरकारान रिस्टोर करची अशी आमी मागणी करता. स्टुडंटा खातीर माऊली सत्तरीच्यान रुपेश रावत. ही आशिल्ली दनपारची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.